कोणाचो भाव आसतलो, कोणाचो चेडो आसतलो, पूत आसतलो. इट इज व्हेरी सॅड. दो ही वॉज नॉट अ गोवन एज पर द रिपोर्ट, बट ही वॉज अ ह्युमन बीइंग अँड वी फील सॉरी फॉर दॅट. दीट शुडंट हॅपन. ओके. आता कितें जाला हिंगा आमचे एलिगेशन्स आहा आनी हेजे पयलीं हांवें तेन्ना मॅनग्रुव्जांक हे इशू केल्लो तेन्ना सांगलेले की हो डिझायन फॉल्टी आहा म्हणून. हो डिझायन जो आहा फॉल्टी आहा. कित्याक पयलो कलवट आहलो तेन्ना आमकां टर्न मारपाक बरो आहलो, हिंगा घुंवन येतालो. आतां कितें जाला हो कलवट हिंगाच्यान बंद जाता प्रमाणे लोक हिंगाच्यान भायर येता आनी हो सारको पळय हितून मोद्यो वचोन तेणें हें मारून हें जालें. सो म्हाजें एलिगेशन आहा एंड आफ्टर दीस हांव कंप्लेन करतलो PWDचेर फॉर नेग्लिजन्स. हें पळय हे ड्रामा हो 8 म्हयने पयलो ओपन केला आनी हे डेकोरेशन ड्रामा आमकां डेव्हलपमेंट ओन्ली जाय. हिंगा जोरी तर बॅरिकेड घातलेले नाल्यार हिंगा आतां पळय हिंगा घालना काल एक्सिडंट जावन कॉशन मॅन एट वर्क. जोरी तर हिंगा मॅन एट वर्क आसा जाल्यार हो कलवट ओपन कित्याक केलो पब्लिकाक? लोकांची लायफ डेंजरान घालपाक कित्याक ओपन केलो? पयले हे सगळे थाऱ्यार घालूंक जाय आसले. पयलो सगलो हो कलवट हिंगा आहा तो दवरूंक जाय आसलो फिलिंग केला ते आनी मागीर तुमी हे सगळें करूंक जाय आसलें. सो आय एलिज एंड माय चार्ज इज ऑन PWD डिपार्टमेंट that this accident and death has taken place because of the negligence of the PWD department, negligence of the contractor and negligence of the government. So I am filing a complaint after this and I want this to be investigation to be done because ohe kalvert banta hai केन्नाच पोंग ना. See this border is kept like this आणि हिंगा वचून मरपाचो एकलो मेलो आनी मरत रावपाचें. सो हेज्या मुखार आनी कितें डेथ जावंक उपकारना. PWD हिंगा बेग्यान तोड काडूंक जावो नाल्यार आमी हिंगा हाडून कितें दुसरें ऑप्शन करतलो. ते सायडीच्यान आहा न्हू ओपन आहा न्हू हिंगा एटलीस्ट बॅरिकेड मारूंक जाय आसली. आतां मेलो मुगोत कोण हिंगा मॅन एट वर्क घालता. मॅन एट वर्क मिन्स वर्क इज इन प्रोग्रेस. सो वेन वर्क इज इन प्रोग्रेस हाऊ डीड यू ओपन द रोड and you want more people of Santa Cruz and more people of Goa. There are number of accidents happening due to jeeps कोणाचे पांय घातोता accidents आहात आणि वो accident we could have avoided this accident. It is a negligence of the PWD department and they will have to face this. Boy, one thing Dominic said, this is because of the negligence of the government and the officials. This is not the first death in Goa. There have been multiple deaths of people residing. The presidents of Goa have died because of negligence in Goa. हितून मिस्टेक कोणाची खबर आहा? आमी गोंयकार लोकांची मरे मातशी मिस्टेक आहा. आमी कितें करता खबर आहा? कितें जालें न्हू विसरता बेगीन. आमचे हांगा शिरगांव जात्रेक कितले जाण मेले? 7 जाण मेले काय 10 जाण मेले? विसरले लोक. बच बाय रोमियो लेनान 25 जाण जळोन भाजून मेले. विसरले लोक. हेडबग म्हणून एकटो भुरगो तेजेर तकलेर मारून तकली फोडून पुलीस स्टेशनार तकली फोडून ताका हे केलो हँडिकॅप केलो. विसरले लोक. लोकांनी भायर सरोन मरे हांकां रीत दाखोवपाक जाय रे. जे आहा पळय पॉलिटिशियन्स थोडे कोण तांकां रीत दाखया रे मातशी प्लीज. नाजाल्यार सुदारपा ना रे गोंय आमचें. आख्खे इंडिया काबार करून दवरला मरे हेंच्यांनी. कितें रे सायबा भोगोस हांगा एकटो मेलो कोणाचेर अटॅक जाता कांयच ना. लोकांक पडलेले ना. लोक आयज आयकतले फाल्यां विसरता लोक. प्लीज गोंयकारांक सांगता प्लीज भायर सरा. प्लीज तुमचो स्वता खातीर तुमचो फ्युचर वाचया नाल्यार काबार गोंय आमचें. पळय अशें करून मरत रावतले लोक. जेन्ना आमचो कोणूय मेलो जाल्यार आमकां दूख जाता आनी दूख जाता म्हणटकूच दूख जाता ती फॅमिलीक जाता पयलीं मागीर आमकां जाता आनी सगळ्या लोकांक जमता की दूख जाल्यार कित्याक कोणाचे मिस्टेकीक लागून जाल्यार कोणाचे नेग्लिजन्साक लागून जाल्यार आनी कोणाचे पाड पडला म्हणून जाल्यार. हें म्हणटा कित्याक भितर तुमी पळयत जाल्यार हें उदक येता तें शेतांतलें येतालें आनी थिंगा चिरकुलें बांद आसलें. चिरकुलें बांद तेणी कांयच करूंक ना. चिरकुलें बांद फोडून उडयला आनी तें सगळें पाड जालें. ही सगळी मॅनग्रोव्ह जाल्या आनी हें पाड पडला. आमची शेतां ही शेतां
ही शेतां ही इतली 10 वर्सां बोंद आसना. हांवें चिरकुलें बांद बांदलेलो तेन्ना बांदलेलो तेन्ना सगळीं शेतां ही रोयताले लोक आनी शेतां ही रोवन लोक पोट भरतालो. ही शेतां पाड केल्या. शेतकारांक कोणान घातल्या. शेतकारांक फॅसिलिटी कितें दिवंक ना आनी वयल्यान तेंची शेतां पिड्ड्यार जावन तेंची शेतां येतात. आतां मोस्ट इम्पॉर्टंट आतां आमी हो इश्यू आयज घेतला तो मोस्ट डेंजरस फॉर द पीपल हू आर पासिंग दिस सायड एंड मोस्ट डेंजरस टू द ह्युमन लायफ. करेक्ट. कित्याक हें पळय आतां तुमी टॅक्निकली पळयत जाल्यार तुमी हिंगा येवपाचें आनी थिंगा बसून पडपाचें. थिंगा कसो वयतलो तूं. थिंगा कसो वयतलो. थिंगा पावपाक जाता तुज्यान ना. हिंगासून पडलो तूं तुजेर पडटलो. हिंगासून चलोन गेलो थिंगा पडटलो. हें सगळें दाखयता कित्याक हें टॅक्निकली फेल जालां तें. तेणी कांयच प्लॅन ना. तेंचे प्लॅना प्रमाणे ना. तेणी प्लॅन करूंक ना. लोकांक गमोवंक ना. कोणाक आपल्याक जाय तशें केलां. बरें कॉन्क्रीट बांदलें जाल्यार बरे पयशे मेळटा. बरें कितें करूंक जाल्यार तेंकां बरें नाका. हें फकत लोकांचें पाड जालां आनी लोकांक पाड करून दवरलां. कित्याक तेंकां बाबा उगडास करपाक बाबा आमी बांदलेले. कितें बांदलां आनी कितें बरें बांदलां तें तेंकां गमोंक नाका. हांव सांगूंक सोदता लास्ट आमचो लोक दुखलेलो आहा. आमचो लोक त्रासान आहा. हे त्रास आमी भोगता ते आमचे बेगीनूच देहान तरी बेसांव घालून काडचे आनी लोकांक दाखोवचें कितें बरें आनी कितें वायट. हें सगळें चलता तें आयज काल लोकांक लागून चलना. पोट भरपाक कोत्ता आनी कोणाक फायदो ते जाणा आनी ते फायदो तो कोत्ता तो तेंच्याच फायद्याक लोकांच्या फायद्याक न्हू आनी लोकांक त्रासान घालपाचें काम केलां. डॉमिनिक तुम्ही आता म्हटलें आपणाक जाय तशें बांदलां म्हणजे हिंगा आतां PWD इंजिनियर वो आर्किटेक्चराचें काम कितें आसलें वो डिजायन सामको करपाचो न्हू. पळय टॅक्निकली म्हणटा तें उदक तुका हांव आतां पत्ते सांगता. हिंगा टॅक्निकली म्हणटा तें उदक तुका हाय टायडाक उदक हिंगा पास जातालें आनी लो टायडाक भितर येतालें आनी हिंगा जातालें. हें काय म्हणटा टॅक्निकल. लो टायड आनी हाय टायड लागतालो पूण आतां तें हाय टायडूय ना आनी लो टायडूय ना. हिंगा जाता तेन्ना वयता आनी हेणी कितें केलां हें रस्तो वाडयला फकत गरज नासली इतलें हें करपाक. गरज नासली. रस्तो आसलो काय बरो लेगीत आतांनी गाडयो गेल्यो चोकून गेले सगळें गेले ह्याच रस्त्यान गेला. पूण इम्पॉर्टंट पळय तेणी कितें केलां हिंगा ही बॉर्डर पळय आनी तें कितल्या भायर आहा. हे बॉर्डरीन तूं चलोन हिंगा पावलो थिंगा पडलो. मुद्दम technically पळया हिंगा तूं there is nothing as technical in this design that is been done so far. There is no plans जे असता पळय सिस्टमॅटिक जे आता एक इंजिनियर असता. इंजिनियर येवन पयलीं सायट सुपरवायज करता सायटीचेर इन्स्पेक्ट करता की बाबा कसो बांदपाक जाय. That is not there. The pre-inspection before designing anything is not there. That on reality there is nothing. If there was, then there would have not been such a design flaw, a curve, or design of a bridge, of a culvert that has to be done according to the road. It is not been done. एक रस्तो असो स्मूथ घुवतात तो सोडून दिला आणि हाडला आणि मदीत घे कातर अशी कातर मार. स्मूथ नाका तो रस्तो. यो मार आंब्यार मार आणि मोर म्हणटा तेमी. डॉमिनिक पळय आतां हो ब्रिज आतां हो कल्वर्ट ऑन गोईंग कशें दिसता कित्याक मातसो हेजो परिणाम आतां एक एक्सिडंट जालो ऑलरेडी मनीस मेलो म्हणटा थिंगा तुमचो मँग्रोव हाटल्यान मेलो मरपाक पावले सगळे आनी तो रिजन दिला बिकॉज ऑफ उदक साठवलें म्हणून. आतां हेजेर तुमकां दिसता ही आतां क्रिमिनल ऑफेन्स जावंक जायना डिजायनीचेर. आय एम आफ्टर दीस प्रेस
आय एम गोईंग केल्यार आनी फर्स्ट डेथ इज रिपोर्टेड. एक्सिडेंट खूब जाले हिंगा आमकां अननोन आहा पूण फर्स्ट डेथ इज रिपोर्टेड हियर ऑन द 4th at 4:30 PM. ओके, तो बावडो कोणाचो भाव आसतलो, कोणाचो चेडो आसतलो, पूत आसतलो. इट इज व्हेरी सॅड. दो ही वॉज नॉट अ गोवन एज पर द रिपोर्ट, बट ही वॉज अ ह्युमन बींग अँड वी फील सॉरी फॉर दॅट. दीट शुडंट हॅपन. ओके, आतां कितें जाला हिंगा आमची